वाळपय हातवाड्यार जंक्शनाचेर वादग्रस्त पद्दतीन बसयल्ले शिवाजीच्या मुर्तीकडेन कोणाचेंच लक्ष ना। मुर्तीचे भोंवतणी तण वाडला। त्या बुट्टांत शिवाजी सारको दिश्टी सुद्धा पडना। मुर्तीच्या भायले फ्रेमीक क्रॅक गेल्यात। शिवजयंतीच्या आदले राती वाळपय शारांत शिवाजीचे बॅनर पिंजून उडयले म्हूण उपरांत मोठ्या तणावांत थंय शिवप्रेमींनी शिवाजीची मुर्ती व्हरून बसयल्ली। 18 फेब्रुवारी 2017 ची रात वाळपय कोणे तरी शिवाजीचे बॅनर पिंजून उडयल्ल्यान दोन गटांमदीं वाद जालो। प्रकरण चडार पडून रातभर मोठो तणावूय जालो। वातावरण तापिल्ले आसतना हातवाडा जंक्शना कडेन शिवाजीची मुर्ती बसयली, मात ते उपरांत आतां हे मुर्ती कडेन कोणाचेंच लक्ष ना। शिवाजीचे मुर्ती भोंवतणी तण वाडल्यात। शिवाजीचे मुर्तीचे भायले फ्रेमीक क्रॅकूय गेला। 18 फेब्रुवारीची रात जागोवपी शिवप्रेमी आतां खंय पावले काय म्हूण शिवप्रेमींकूच प्रस्न। खबर आसा आमकां की थंय शिवाजीचो पुतळो आसा आनी थंय इतलो पावस पडून पावसाळ्यान म्हणटा ती इतली ग्रास वाडलेली आसा। आमी थंयसून डेली येता वयता, डेली आमचे कितें वेव्हार चालू आसता, पूण तरी सुद्दां आमी थंय पळयना किंवा इतली ती ग्रास वाडली आनी अजूनय आमकां अशें दिसोंक ना की ती बाबा आमी कितें तरी क्लीन करपाक जाय, खंय तरी थंय स्वच्छता करपाक जाय म्हणून। म्हणजे हेचेसून आमी आमकां अशें कळटा की आमचे जे सगळे हिंदू आसा हे खंय तरी निद्रिस्त अवस्थेन आसा। अजूनही तांकां अशी जाग येवंक ना अजून। शिवप्रेमी संघटना आतां थंय नितळसाणीच्यो गजाली करता। आतां खंय त्या पालिकेक बरयतले, थंय पुलीस फोर्स घाला तो खंय हालोवचो। आमी येता त्या काळान आमी आमचे जे वाळपयचे जे नगरपालिका आसा थंयसर वचून तांकां आमी निवेदन करतले की तेंच्यांनी थंयसरली जी ग्रास आसा जी ती काडपाची थंयसर, नाल्यार आमकां तरी थंयसर परमिशन दिवची की ती आमी काडची अशी। तशेंच वाळपयचे जे पुलीस थंयसर जे हांगासर इतले वक्त आसात, कारण हांगासर दिसता की ते शिवाजीच्या जे आमच्या पुतळ्या कडेन जे आसात खबर आसा आनी तांकां थंयसर पुलिसांक बेश्टे थंयसर इंटॅक केल्ले आसात। तेंची जी तांकां कितले त्रास जाता हे आमकांय दिसता थंयसर। म्हणून आमकां म्हणटा की थंयसर जी एक बरे आमी ग्रास काडली किंवा आमी थंयसर जर एक बरी वेवस्था केली जाल्यार आमकां बरें जातलें। 18 फेब्रुवारीक शिवजयंतीचे आदले राती शिवप्रेमींनी वाळपय जागयली आनी तापयली, मात आतां खंयचे खंय कांयच ना आनी त्या शिवाजीचेरूय नजर घालपी कोण ना, ना पालिका ना शिवप्रेमी। 6 म्हयने जाले चार सगळी हांगसर वाडलेली आसा। स्टॅच्यू आसा तो स्टॅच्यू ऑलरेडी चारीन भरलेलो आसा। शिवप्रेमी खंय आसात काय न्हिदल्यात असोच प्रश्न सर्वसामान्य लोकांक पडटा। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। गोंयच्या पब्लीक ट्रान्सपोर्टाक धर बांदना। नावेलीचे रॉझरी हायर सेकंडरीचे एक चली धांवत्या बसींतल्यान पडलें। बसीच्या दारांतल्यान चली पडलें आनी भुरग्यांनी बोवाळ मार मेरेन खंय ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक खबरूच ना। वेळ बरो म्हूण मातसो मार लागून तें साल्वार। मजगती नावेली चिचिणी रस्त्यार धर्मापूर मोटारसायकल मोटारीच्या एक्सिडेंटांत रायडर सोंपलो। मोटारीक धपको दिवन तो धांवते बसीचे टायरा पोंदा गेलो। रोझरी हायर सेकंडरीची 11वीची एक चली बसींतल्यान पडली। वेळ बरो म्हूण किरकोळ मार लागून साल्वार। मुरियल फर्नांडीस बसीत चडिल्ले। धांवते बसीचे दार उक्ते जाल्ल्यान ते पडले। The accident happened at LNL ODC building. It is a public bus where the students normally go after the school hours, and I think the bus door opened and she fell out. Now the exact thing what happened I don't know, but this is what the students have told me, that the door of the bus opened and the student fell out, and the driver and the conductor were not aware that she had fallen down, because they went quite ahead and then they stopped when the students made a noise. मुरियलान प्रसंग सांगलो। किसकोन भायर पडलो? बसीन थंयसकून देर मातशें उतें आलो आसता तें ओपन जाल्यार पडलो। आनी आज कितें जालें तुका? आज बिसो जालो पळया म्हणजे मार लागलो। आनी मागीर बस थांबलो ना? ती गेली सर म्हणून म्हाका जाय। तूं अनकॉन्शियस पडलें? हय म्हाका कळना, बट उठवलो मागीर जाय जाण लोक येयलो। मजगती सोमारा सकाळी धर्मापूर एक्सिडेंट जालो। नावेली चिंचिणी रस्त्यार पल्सरी वेल्यान जोडप्याक मोटारीन धपको दिलो। धपक्यासरशी रायडर धांवत्या बसीच्या टायरा पोंदा गेलो। सोंपलो तो हुसेन। फाटल्यान बशिल्ले ताचे घरकान्नीक मार लागला। तिका हॉस्पिसियोत घाल्या। हाय विकनर्सान पडे सांगेल पडे ते कितें म्हणटाय मोटरसायकल ओवरटेक करतालो ऑपोजीट डायरेक्शना पडे भास येताली ते हें चोवन एणें ते गाडी बिट्स पडगाडी आहा धाकटी तेजे हाडल्या मारली आनी फटलो आनी बसी टायरा पोंदा गेलो। तो आनी तेगे बायल आसली दोगांय। बायलेक कितें जालां?
बायले मातशें आपा पावलो म्हणून हॉस्पिटलां वयली हांव म्हणटा आगता गेलो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊ एक ब्रेक.